17 सीट घेऊन काँग्रेस सगळ्यात मोठो पक्ष खरो, पण फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेटीच्या नावान बीजेपी सरकार करपाची भाषा करता. पार्सेकार पर्रीकार म्हणटा गोंयकारांनी दिल्लो कौल स्पष्ट ना. बाकीच्या पक्षांकडे उलोवन सरकार करपाचे यत्न चल्ल्यात. ह्याय परिस्थितीत स्थिर सरकार खंय दिल्यार बीजेपीनच. पार्टीचो अध्यक्ष अमित शाह म्हणटा गोंयांतय सरकार करतले. सांजे सावनच बीजेपी, काँग्रेस, मगो, गोवा फॉरवर्डाच्यो सरकाराचेर स्ट्रॅटेजीक बसका सुरू. Who is ideal chief minister, opposition leader? See, there are 5 chief ministers. Yes. And I do not know what is there, who can be the chief minister. But certainly the choice of the Congress forming the government is that the only choice before the governor now is to call the Congress. There is no other option. The governor almost have no other option unless there is a manipulation. But who can be the chief minister? I do not know. But as Davlikar says, or Gama says, looks like Digambar is a obvious choice. And opposition leader? Michael Lobo. Michael Lobo. Okay. खरंच कठीण जालां सांगपाक. कित्याक बीजेपीन जे 13 जाण निवडून आयल्यात, भितरले एज डेरिक सेड 7 आर minorities, and none of them are used to oppose any government in power. They have proved their existence in politics by being in the ruling fraction, and by time and again making some noise regarding some improvements be made in their constituency. But none of them has come out as a figure which can fill that slot of opposition leader. Correct. So let any of them come forward. Time itself will decide who would be the best person. तातूंत म्हाका दिसता मायकला कमेंडेबल आमी कॉम्प्लिमेंट करपाक. बीइंग इन बीजेपी ताणें आपल्या पक्षाक विरोध केला कितल्यादा. He has opposed his own party not one time, 2 times, several times. He has the guts and daring to oppose his own party when it was doing something wrong. जी लार्जस्ट पार्टी आसा तिचो लिडर व मुख्यमंत्री जावपाक जाय. अलायन्स गव्हर्मेंटा भितर जाल्यार ते गव्हर्मेंट स्टेबल आणि बरे तरेन चलूंक शकता. सो थंय काँग्रेसीचो लिडर व मुख्यमंत्री आसचो पडटलो आणि सगळ्यांक घेवन वचपी तो. फॉर ओपोजिशन लिडर ऑब्वियसली आत्ता जे बीजेपीचे 13 किंवा 14 आमदार आसतले तातूंत सिनियर मोस्ट फ्रांसीस डिसोजा. पण म्हाका दिसना की तो ताची हेल्थ आणि एकूण कंडिशना भितर तो ती जबाबदारी घेत म्हणून. सो त्याच्या नंतर जी दुसरी फळी आसा तातूंत बरेचशे सगळे तांचे हल्लेले आसा. सो त्या हेतून मायकल or maybe Nilesh Cabral, हे 2 options दिसता. आणि that post deservingly should go to minority कारण number बरीच झाल्या. नाही, I do not want to take names. The financial position of the state will become extremely difficult because of many factors. I only wish the ruling dispensation best of luck to run Goa. Bhausaheba Fatlan, it was only Digambar Kamath, so probably that could be the consensus figures. I would not talk about opposition leader, but who would be the speaker will also be very important in such. Let us give it get post to MGP. Speaker's post. So almost everything is decided here. But we accept the mandate of the people and let's move ahead. Opposition leader? Opposition leader Michael Lobo. I am not saying Digambar Kamath will be the chief minister. What I am saying is he is the most ideal. But the likelihood is actually that it might not be. Remember, there is Movin. We have to remember Movin. Movin has fought with Congress because he was not made the leader of the opposition. Yeah. So today in BJP, he may ask for the same post. He is a new. नहीं ठीक है, मगर गोवा में हमारा सरकार बनने की स्थिति होगी. गोवा में हमेशा से 40 असेंबली का 40 सीटों का असेंबली है और हमेशा 20, 17, 18 के आसपास ही चुनाव में बहुमत मिलता है. हमें भरोसा है कि हम गोवा में हमारा मुख्यमंत्री को चुनना पाएंगे. अरे भाई वो कल तय होगा. अपेक्षेप्रमाण प्रुडंटान हे इलेक्शन गाजयले. टीव्ही, ट्वीट, व्हॉट्सॲप, वेबसायटीर सकाळ सावन सांज मेरेन ब्रेकिंगाचो फार आणि जो तो मोबायल आणि प्रुडंटाच्या स्क्रीनी मुखार. त्याशिवाय मेन बस स्टँड आणि महत्वाच्या सुवातींनी बिग LED स्क्रीनीचेर इलेक्शन रिझल्ट्स. दिसभर जाणकार पॅनलिस्टांक घेवन लायव्ह डिबेट्स आणि राजकीय परिस्थितीचे विश्लेषण. गोंयकार खुश. गोंयभरच्यान प्रुडंटाच्या नॉन स्टॉप कव्हरेजीचेर खासा रिपोर्ट.
स्क्रीन लावून प्रुडंटान एक बरें काम केलां आनी एक स्मॉल स्केल बिजनेसमॅन आहा दुकानकार बशीकार टॅक्सीकार तांकां घरा कडेन बसून हे सगळे रिजल्ट पळोवपाक मेळनासले ते आपल्या धंद्या सकट हो रिजल्ट हिंगा पळोवपाक मेळटा म्हणून प्रुडंटा कडेन देव बरें करूं मागता की तेंच्यांनी एक बरें काम केलां आभार मानता कित्याक आमी धाकटे बिजनेसमॅन आमकां टायम मेळना पण प्रुडंटांनी केला ते खूब बरें केलां आनी आतां रिजल्ट येयला तो कांय जावंक शकना म्हणल्यार आमकां बरें दिसता प्रुडंटाचे आमी धन्यवाद मागता आमकां पळोवपाक मेळ्ळें आमचे आमदार कोण येता ते कळ्ळें आमकां आनी कांय म्हणूंक शकना बरें देव बरें थँक्यूल म्हणटा की आमी अशें बाजारांत कित्या खातीर मार्केटींग करता आसतना ते आमकां अपडेट मेळटा लोकांक जे घरा भायर गेल्ले आसता ह्या वेळेला तांकां बऱ्यापैकी एक म्हायती मेळटा त्या खातीर प्रुडंटाचें हांव अभिनंदन करता प्रुडंटान स्क्रीन लायली हे आमकां भरपूर बेनिफीट केला कित्याक आमी कामाचे मनीस ऑफिसीस आसा ऑफिसान आमकां पळोवपाक गावना म्हणून सगळे ऑफिसांतले भुरगे हिंगा येवन पळयता गव्हर्मेंट सर्वंट आसा तांकांय सगळ्यांक मार्केटान कोण येयलेले सुद्दां लोक हिंगासर पळोवन हे लाभ घेता हे स्क्रीन लायला त्या खातीर प्रुडंटाच्या आख्ख्या टिमीक हांव थँक्यू म्हणटा आनी जें कितें केलां तें बरें केलां पैकी उत्तम सोय केल्ली आसा हो जो भाग आसा हांगा रिक्षावाले मोटरसायकलवाले टॅक्सीवाले आनी हेर जे लोक आसात तांचे खातीर बरी पैकी सोय केल्ली आसा आनी हो जो निकाल जाता आमी पळयतात गोवा असेंब्लीचो हाचे खातीर प्रुडंटाचें अभिनंदन करचें पडटा कारण अशी सोय कोणेच करूं ना आनी तातूंत आतां जवळ जवळ हजारांनी लोक हांगा उबे आसात तो निकाल पळोवपाक आनी ही खरी आनंदाची गोश्ट आसा अशे तरेचे जनसंपर्क आनी जनसेवा जावची अशें म्हाका दिसता This is the trend of breaking water Goa Pool 2017 and it continues to breaking येतात because तातूंतल्यान leads आमकां बरेच clear जातल्यो Francis has got 2287 Oklahoma one has got 1372 okay and in Deepak Dodikar has got 2102 Govind Gowda has got 3383 yeah total votes counted is 5 म्हापशा बस स्टँडाचेर जी स्क्रीन घातल्या तेच्या खातीर सगळ्या लोकांक म्हणजे बरे ट्रेंड पळोवपाक मेळटा म्हणजे कितें लायव्ह टेलिकास्ट पळोवपाक मेळटा त्या खातीर गोंयांत कितें खंयचें कितें चल्लां तें आमकां सारकें लायव्ह पळोवपाक मेळटा थँक्यू स्टुडंट मिडियान आमकां हे पळय स्क्रीन घातल्या पळय न्हू फोंडेकारांक रिजल्ट पळोवपा लागून ती एक सोय तेंच्यांनी आमची उत्तम प्रमाण केली नाजाल्यार आमकां हांगा ह्या टीव्ही कडेन लोकांना त्या टीव्ही कडेन भोंवचें पडटालें त्या लागून तेंचे आमी आभारी आसा स्टुडंट मिडियाचे तुमकां सगळो रिजल्ट हांगा पळोवपाक मेळ्ळो हय मेळ्ळो आतां चालू आसा आनी आतां फुडलो मेळटलो इतले वत आसतना लोक कशें कितें हांगा रावन अरे इतली सोय करून दिली न्हू आमकां हेणें प्रुडंट मिडियान ताका लागून एक लोकांक दिसलें बाबा हांगा रावन पळोवचें आमी एक रिजल्ट त्या लागून आमी प्रुडंट मिडियाचे आभारी आसा हांगा स्क्रीन घालून बेस्ट काम केलां रादर दॅन वॉचिंग इट एट होम हांगा डिफरंट कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे लोक येता तेंचे भितर आमकां कळटा वी शेअर आवर व्यूज वीथ देम सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दे हॅव डन इट इज मोर दॅन ICC World Cup watching or football live. Good job. Initiative of putting a big screen and showing the live telecast of election result. I would like to say it is a fantastic idea and they have put on a very strategic place. And I heard that they have put on several other places in the city. So it's a very good idea. Keep it up, Prudent. मी घातले मातशे पब्लिकाक बरें दिसलें मातशे पब्लीक बी हॅप्पी जाला लेकीन इतकी क्रावड आमी केन्ना पळोवंक नासले फर्स्ट टायम स्क्रीन तुमी पळोवन आयला ते आमकां बरें केलें इतके पब्लीक जमा तांकां बरें टीव्ही आसता टीव्ही आसा एक खातीर लागीं पब्लीक हांगा येवन तुमच्या लागीं लायव्ह टॅलिकास्ट पळयता हांव देव बरें करूं म्हणटा प्रुडंट मिडियाचे अशें तेमी फुडें फुडें आगे काम करचें तुमकां कशें दिसता स्क्रीन घातल्या म्हणून पब्लिकाक कळटा बरें कळटा कितें जालें तें
बघायचं असतं समजा एवढ्या लिडींग कोण येयलो कितें आसा ते लोकांक माहीत जाता खबर पडटा समजलें जर अशें हें जालें तर आपण कोणाचो कॅन्डिडेट कोण तो ताका खूश येता समजलें आपण कोणाचो कॅन्डिडेट कोण आसा जर तो लीड येता ताका खुशी जाता. घेऊया एक ब्रेक.